सांगातान उलोवया. पयलें फुलां फळां भाजयो अन्न मेणवाती बी देवाक भेटोवपी दुसऱ्या फेस्तांची व जात्रांची नांवां सांगात. जाप सांत जुवांवच्या फेस्ताक फळां आनी फुलां भेटयतात. लयराईचे जात्रेक फुलां भेटयतात. मिलाग्र सायबिणीच्या फेस्ताक तेल आनी मेणवाती भेटयतात. बोंदेराच्या फेस्ताक देवाक नवें भात भेटयतात. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक फुलां मेणवाती मेणाच्यो आकृती म्हटल्यार वॅक्स मॉडल्स आनी अवयव म्हटल्यार बॉडी पार्ट्स भेटयतात. दुसरें, तुमच्या वाठारांतलें मुखेल फेस्त वा जात्रा खंयची? तुमच्या वाठारांत वा तुमच्या गांवांत कसलें फेस्त जाता तें तुमी बरोवंक शकतात वा कसली जात्रा जाता तें बरोवंक शकतात. वा जायना जाल्यार तुमी खंय फेस्ताक वयतात वा जात्रेक वयतात तेंय बरोवंक शकतात. तिसरें, तवशाचे कसले कसले जिनस तयार करतात? जाप तवशाचे तवशेली वा तवसळी तुमी कितें म्हणटात तें तुमी बरोवंक शकतात. धोडस, भाकरी, मांडोस, कोशिंबीर म्हटल्यार सॅलड आनी भाजी करतात. हाका तवसळी अशें म्हणटात. हाका धोडस म्हणटात. हाका तवशाच्यो भाकरी अशें म्हणटात. हाका कोशिंबीर म्हणटात. ही जावन आसा तवशाची भाजी. हाका मांडोस म्हणटात. चवथें, तुमच्या घरा भोंवतणी बाग वा पोरसूं आसा? थंय तुमी कसल्यो भाजयो रोयतात? जाप हय, म्हज्या घरा भोंवतणी पोरसूं आसा. थंय आमी ह्यो भाजयो रोयतात. हांवें खूब भाजयो बरयलेल्यो आसा. तुमी कसल्यो कसल्यो रोयतात त्यो तुमी बरोवंक शकतात. टमाट म्हटल्यार टमॅटो, भेंडे म्हटल्यार लेडी फिंगर, वाल म्हटल्यार लॉंग बीन्स, वांयगी म्हटल्यार ब्रिंजॉल, नाप म्हटल्यार टर्नीप, मेथी म्हटल्यार मेथी वा फेनुग्रीक, मुळो म्हटल्यार रेडिश, तवशी म्हटल्यार क्युकंबर, चिटकी मिटकी म्हटल्यार क्लस्टर बीन्स, दुदी म्हटल्यार पंपकीन, तांबडी भाजी म्हटल्यार रेड एमरंथ, घोसाळे म्हटल्यार रीच गोड. चिंतून बरयात. पयलें, तळावली हो गांव गोंयच्या खंयच्या तालुक्यांत वसला? जाप तळावली हो गांव गोंयच्या तिसवाडी तालुक्यांत वसला. दुसरें, जुलायच्या 26 तारखेर क्रिस्तांव भाव कसली परब मनयतात? जाप जुलायचे 26 तारखेर क्रिस्तांव भाव सांत आना आनी सांत जोखीची परब मनयतात. तिसरें, हजारांनी भक्त फेस्ताक वतना आपले वांगडा कितें घेवन वतात? जाप हजारांनी भक्त फेस्ताक वतना आपले वांगडा 2 तवशीं व्हरतात व घेवन वतात. चवथें, सांत आनाच्या फेस्ताक गोंयचो लोक दुसऱ्या खंयच्या नांवान वळखतात? जाप सांत आनाच्या फेस्ताक गोंयचो लोक तवशांचें फेस्त ह्या नांवान वळखतात. पांचवें, फेस्ता दिसा मीस सोंपले उपरांत कितें करपाची प्रथा आसा? जाप फेस्ता दिसा मीस सोंपले उपरांत सांत आनाचे मुर्तेचे पुरसांव काडटात. भावीक मोठे संख्येन पुरसांवांत वांटेकार जातात. भाशीक समजणी उरफाट्या अर्थाची उतरां. पयलें, वयर सकयल. दुसरें, आतां उपरांत. तिसरें, पयलो निमणो. चवथें, अर्दे कुटें पुराय. पांचवें, आशिर्वाद श्राप. सवें, सुरवात शेवट. सांगातान उपक्रम. चला सोदात. तवशाचे गुणधर्म सोदून काडात. हेतू तवशाचे गुणधर्म विद्यार्थी शिकयता. शिकोवपी विद्यार्थ्यांचे पंगड करता आनी तवशांचे गुणधर्म बरयल्ल्यो शब्दपट्ट्यो वर्गांत लिपयतात. विद्यार्थी ह्यो शब्दपट्ट्यो सोदून तवशांचो एक एक गुणधर्म वर्गांत वाचून दाखयता. पयलें, कामणी सारक्या दुयेंसा वेळार तवशें खावचें. दुसरें, तवशाची तवसळी करून खाल्यार कुडीक बळ मेळटा. तिसरें,
तवशाची पातळ कापां मारून मुखामळार लायल्यार काती वयले दाग कमी जातात. चवथें, पित्ताच्या दुयेंसा वेळार तवशें उपेगी पडटा. पांचवें, मूत पाक त्रास जायत जाल्यार तवशें, मेथी आनी गोड घालून केल्ली पेज जेवची. सवें, न्हीद पडना जाल्यार तवशाचो लेप तकलेक काडचो. सातवें, आंगाक आनी हात पांयांक जळजळ पडल्यार तवशें वांटून ताचो लेप हात पांयांक काडचो. आठवें, दोळ्या भोंवतणी काळी वर्तुळां जाल्यार तवशांची पातळ कापां दोळ्यार दवरचीं. सांगातान वावरुया. गोंयांतल्या साबार उत्सवांक भेटयल्ले दान आनी उत्सव हांच्यो जोडयो जुळयात. जशें तवशीं, तवशांचें फेस्त. दान आनी उत्सव आमकां दिल्ले आसा ते आतां आमी जुळोवया. तर भुरग्यांनी, पयलीं म्हटल्यार केळ्यांचें घड ते बाबरेश्वराचे जात्रेक दान दितात. दुसरी आसा मोगरीं, ही शिरगांवचे जात्रेक दितात. उपरांत तिसरी आसा आबोलीं, ही कुडणेचे जात्रेक दान दितात व घालतात. चवथें, मेणवाती आनी तेल शिवोलेच्या जागराक व्हरतात व दान दितात. हें चित्र जावन आसा बाबरेश्वराचे जात्रेचें, ताका केळ्यांची जात्रा अशेंय म्हणटात. शिरगांवचे जात्रेक देवी लयराईक लोक मोगरी व्हरून भेटयतात व दान दितात. कुडणेचे जात्रेक देवाक आबोलीं दान करतात व घालतात. शिवोलेच्या जागराक लोक मेणवाती आनी तेल दान करतात. उपक्रम, घरांतले वा शाळेचे बागेंत तवशांची बियां किल्लत घालून किचन गार्डन तयार करात. उदक, सारें घालून सांबाळ करात आनी आपलो अणभव वर्गांत हेरां मुखार मांडात. तर झाडाक किल्लान येवपाक कितें कितें जाय? पयलीं आमकां बियो जाय, मागीर त्यो आमी खंयसरूय जमनीन घालूंक शकतात. ताका सदांच उदक, सारें आनी वत जाय, सनलायट जाय, नाजाल्यार झाडां बरीं जायनात. दुसरें, गोंयांत जावपी खंयचेय एक जात्रेची वा फेस्ताची म्हायती एकठांय करून चित्रां सयत वण्टीपत्रक तयार करात. वण्टीपत्रक म्हटल्यार पोस्टर तयार करून लावंक जाता वण्टीचेर. सांगातान कृती करुया. विद्यार्थ्यांचे पंगड करून शिकोवप्यान तवशांचे सालाद करपी कृती घडोवन हाडची. तर हे वर्गांत तुमकां टिचर करपाक शिकयतली. क्युकंबर सॅलड. निमणें आसा आमचें पवलें. सैमाची राखण हें आमचें कर्तव्य म्हटल्यार कितें? तर भुरग्यांनो, सैम म्हटल्यार कितें? सैम म्हटल्यार नेचर. राखण म्हटल्यार प्रोटेक्ट करपाक जाय आमी. आमचें कर्तव्य, कर्तव्य म्हटल्यार आमची जबाबदारी, ड्युटी. तर ह्या वाक्यांतल्यान पर्यावरणाचो सांबाळ करपाक हो संदेश आमकां बरोवपी दिता. झाडां लावप, उदकाचो योग्य वापर करप आनी आपले भोंवतण नितळ आनी निवळ दवरप हें दर एक नागरिकाची मुखेल जबाबदारी आसा. इट मीन्स it's our responsibility towards our planet Earth to safeguard the environment. It is not somebody else's job, but each one has to do its own fundamental duty that belongs to every single one of us. That is, to become responsible citizens who protect their environment.